मोस्ट अनफॉर्च्युनेट जे कितें लयराई देवीच्या जात्रेक वीच इज व्हेरी फेमस. म्हाका याद आसा एम बॉयर सुद्दां त्या काळान तेजे ते एक गोंया बोमाय वचून येता रेलीला म्हणटा तितून तेजो आस्पाव आसा शिरगांव जात्रेचो. सो इतली फेमस ही जात्रा थंय असो स्टॅम्पेड वीच इज अनप्रेसिडेंटेड. म्हाका केन्ना अशें आयकोंक ना की गोंया गोंयच्या फेस्तांक किंवा जात्रेक असो स्टॅम्पेड जावन लोक मेल्ले. सो फर्स्ट टायम अशें जालां. इट इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. आमची डिपस्ट सिंपथीज जे कोण मेल्या तेंचे फॅमिलीक आनी जे इंजर्ड आसा ते बेगीन बरे जावचे ही आमची मागणी ऑन बिहाफ ऑफ सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी गोवा. एट द सेम टायम अशें दिसता की एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तातूंत एक प्रोटोकॉल आसता पळय. प्लेसीस ऑफ मास गॅदरींग मोठ्या संख्येन लोक जंय जमा जातात थंय एक स्टँडर्ड प्रोसिजर आसता वीच इज टू बी फॉलोड. आतां जालां कितें हालींच्या काळान हें सगळें एअर कंडिशनान बसून चलोवपाचें राज्य जालां. ऑफिसर जाले चड. आतां तुमी म्हाका जर विचारलें तो नॉर्थ गोवा जो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आसा कलेक्टर ताणें खरें म्हणजे हेजेर डायरेक्ट जबाबदारी घेवंक जाय आसली. हेजेर एक रॅकी करून सगळे लूप होल्स जे आसा ते प्लग इन जावपाक जाय. कित्याक इट इज अ सिट्युएशन की लोक इतलो जमा जाता की यू हॅव टू हॅव युअर सिस्टम्स इन प्लेस. कालच स्टेटमेंट पळयलां आमी इतले पुलीस आमी थंय पोस्ट केल्या, तितले पुलीस पोस्ट केल्या. इतले पोस्ट करून फायदो कितें जालो? पळय इनोसेंट लोक मेलो आनी कितलेशे जखमी जाले. सो हे एअर कंडिशनान बसून जें चलता राज तें बंद करा. आनीक म्हजी मागणी चीफ मिनिस्टराक तुमी ग्रावंडार देंवया तांकां. हे पळय बसून अशें आतां ह्या दिसांनी गरमी ते आनी भायरूच सरचे ना हे गरमेन. सो ते जे पगार खाता टॅक्स पेयराचो तांकां भायर घालात आनी तांकां धाडा फिल्डाचेर एक्झॅक्ट रियलिटी कितें ती पळोवपाक. हें जावपाकूच जायना आसलें. आज जर गोंयांत स्टॅम्पेड जावपाक लागल्यो जाल्यार वी आर लायक टचिंग सिटीज लायक दिल्ली. हालीं ते रेल्वे स्टेशनार स्टॅम्पेड जाले, लोक मेले. सो ही परिस्थिती फुडें अशी निर्माण जायना जावपाक आनी टू एवर्ट डेंजर्स इन फ्युचर कारवाई करचीच पडटली. कित्याक प्लेसीस ऑफ मास गॅदरींग गोंयांत खूब आसा. हालींच आमी पळयलां एक्सपोजिशनाक कितले मिलियन्स ऑफ लोक येवन गेले ते. सो अशें घडोवंक जायना. यू हॅव टू पूट युअर सिस्टम्स इन प्लेस. दीस इज नथींग टू डू वीथ रिलीजन ऑर एनीथींग. जंय जंय लोक जमा जाता थंय तुमी तुमचें सिस्टम सारकें चलपाक जाय. सो असो न्यूज येयला की जायते लोक ते दोरी घातले न्हू ते दोरयांक घुसपोन इनिशियल रिपोर्ट्स जे आयल्या तेजेर आय डोंट वॉन्ट टू डिपेंड एनी माय स्टेटमेंट ऑन एनी इनिशियल रिपोर्ट्स. कित्याक एक्झॅक्टली कितें जालें तें अजून लोकां मुखार ना. लेट द ट्रूथ कम आउट आनी ताजेर एटलिस्ट एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी घालपाची गरज आसा. हाव इट कूड हॅव हॅपन. आतां दर्यांत घुसपोन पडले काय आनी कितें जालें नाव देर इज नो पॉयंट इन स्पेक्युलेटींग ऑल दॅट. कित्याक जे कोण मेले ते तेंचे फॅमिलीक लॉस जाले आनी दे हॅव टू सफर दीस अननेसेसरली. जे कोण इंजर्ड आहा वॉट वील हॅपन टू दॅम वी डोंट नो. बट ट्रिटमेंट चालू अशें म्हणटा. सो देर इज नो पॉयंट इन सिम्पली सेईंग दॅट एका लागून जालें तेका लागून जालें. आय हॅव साउंडेड अप इन वन पॉयंट. एडमिनिस्ट्रेटीव जे ऑफिसर आसा कन्सर्न ऑफिसर दोज हॅव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दीस. ते एअर कंडिशनान बसता.